नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। गोंय निसर्गीक संसाधनांत गिरेस्त, लोक स्किलफुल तरी बेरोजगारींत गोंय देशांत दुसरें। प्रियांका गांधीन सरकार पक्षाक धुलो, काँग्रेस आयल्यार खंय 30% जॉब बायलांक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फेब्रुवाराक गोंयांत म्हापशा सभा। बीजेपीचो स्टार प्रचारकांचो शेड्यूल जाहीर। 8-9 फेब्रुवाराक राजनाथ सिंग, गडकरी, अमित शहा गोंयांत। काँग्रेस जाता हद्दपार, गोंय धरून दसकांची दसकां राज्यांनी काँग्रेसीक बहुमत ना। लोकसभेत प्रधानमंत्र्यान आंकड्यां सयत केलो काँग्रेसीच्या विघातक राजकारणाचो पोस्टमॉर्टम। साखळे येवन प्रचार करचे परस मडगांव मतदारसंघ सांबाळ। मुख्यमंत्र्याची दिगंबर कामतीक जाप। हे खेप दामू खंय मंत्री, बाबू डेप्युटी। मुख्यमंत्र्याच्यो साश्टींत घोशणा। आणि जीएमसी थेरापेटीक प्लाझ्मा एक्सचेंज उपचार सुरू। दुयेंतींक उपचाराक वचचें पडटालें गोंया भायर। कोविडाचे 15 दुयेंती आयसीयूंत, चडशे वाशीन घेवन आशिल्ले। आप बहुमतान जिखता, दिल्लीचो वीज मंत्री सत्येंद्र जैनाक विश्वास। आपाची भिस्त सायलंट वोटरांचेर, लोकांचो खंय भितरल्यान सपोर्ट अंडरग्राउंड वावुरतल्यांच्या नेटार। फोंडा एसीजीएल कंपनीच्या स्टोर रूमाक रातीं उजो, वाळपय, दिवचले, ओल्ड गोवा, फोंडेच्यान फायर ब्रिगेडी हाडून हाडलो आटापा। शॉर्ट सर्किटाचो दुबाव। गोंय निसर्गीक संसाधनांत गिरेस्त, हांगासरलो लोकूय स्किलफुल आसा, तरी गोंय बेरोजगारींत देशांत दुसरें। बीजेपी सत्तेक हापापल्या, तांकां लोकांचें पडिल्लेंच ना। काँग्रेसीची फुडारी प्रियांका गांधी वाद्रान माजोड्ड्या सभेत बीजेपीक धून काडली। प्रियांकाचो आदेसभर साश्टी आनी तिसवाडींत प्रचार। काँग्रेस सरकार आयल्यार खंय 30% जॉब बायलांक। बेरोजगारी वेल्यान सरकार पक्षाक जो तो पक्ष धुवपाक लागला। प्रचाराक आयिल्ली काँग्रेसीची फुडारी प्रियांका गांधी वाद्रानूय बेरोजगारीचे इश्यूचेर सरकाराक धुलो। Actually, this election for Goa is really significant. And it's significant not just from the point of view of us political parties, but particularly from the point of view of Goa. What we have here is a state rich in resources, rich in natural beauty, rich in skill, with a good youthful population, and yet the second highest in unemployment in India. And yet the focus of the government, instead of being on development, instead of being on how to move forward, how to protect the natural beauty of Goa, how to protect your resources, or at least to utilize them for your own good, there is no such focus. The focus is only on staying in power, and by whatever means one can stay in power. It is most important for the people of Goa to understand today where their state is heading, and to understand what is happening to it, to understand the way it's being looked at by the BJP. It's simply a resource for their greed for power and for their greed for helping their industrialist friends. So if you want your identity, your culture and your traditions to remain strong and intact, if you want a government that accepts, understands and believes the same, then please vote for the Congress in this election. I am here to say to you that we have taken a pledge that the promises that are being made to you will be delivered. In government jobs which will be provided in Goa, 30% of them will be for women. There will be a working women's hostel in Margao and Panaji for working women. काँग्रेसूच खंय गोंयची संस्कृती वळख राखून दवरूंक शकता।
प्रियांकान गोयचो आदलो काँग्रेस अध्यक्ष इरीन बारोसाक ताचे घरा वचून आर्गां ओपली. प्रियांकाची नुव्या नावेले सांतांद्र आनी कुमारजुंय हांय मिटींग जाली. बर्बाद होने पर है. जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, गलत टूरिज्म पॉलिसी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद होने लगे हैं. ये लोग आते हैं मंच पे, आपको भाषण देते हैं कि कसिनो कैपिटल बनाना चाहते हैं यहाँ पे. तो हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं. और मैं जानती हूँ कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ, फिर आपने देखा आपके भी यहाँ के भी जो एमएलए हैं वो डिफेक्ट होके कहीं और चले गए. आप इस पॉलिटिक्स को बंद कराइए. And I would like to also say that his mother really embodied the slogan मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ. She was an original fighter, and you know that as her son he will keep the promises that she made to you of working with dedication, working selflessly for you. So thank you very much. Please make him a winner in this election. पणजेत ती प्रचाराक घराघरांनी भोवली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फेब्रुवाराक गोंयांत येता. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा कडेन जाहीर सभा जातली. बीजेपीन स्टार कॅम्पेनरांचें शेड्यूल जाहीर केलें. मंगळारा 8 फेब्रुवाराक केंद्रीय मंत्री गडकरी बीजेपीचो जाहीरनामो रिलीज करतलो. लता मंगेशकर गेल्ल्यान दुखवट्यांत 6 आनी 7 फेब्रुवाराच्यो कार्यावळी बीजेपीन फुडें धुकलिल्ल्यो. जे वचन संकल्प पत्र जे आसा मॅनिफेस्टो तो काल आमी रिलीज करपाचो आसलो, तो आमी पोस्टपोन केला. आनी फाल्यां आमचे नितीनजी गडकरी, आमचे केंद्रांतले मंत्री आनी आमचे नेते हे फाल्यां गोंयांत येवपाचे आसात. फाल्यां 12:30 मॅरियट हॉटेलान आमचे संकल्प पत्र जे आसा, जाहीरनामो मॅनिफेस्टो, तो आमी फाल्यां रिलीज करपाचे आसात. आनी कॅम्पेनिंगाची लास्ट सभा ज्यो आसा ती आमकां आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येतले. आनी एक व्हडली सभा ही आमी त्यांची फिजिकल सभा म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पल जे आसा त्याच्या समोर जो ओपन स्पेस, व्हडले ग्राउंड हे आसा, शेतां आसात ओपन, थंय तेंची एक व्हडली सभा सांजची 5 वरांचेर जातली. आनी त्या सभेक सबंद गोंय भरले आनी जास्त करून उत्तर गोंयचे कार्यकर्ते. 8 फेब्रुवाराक नितीन गडकरी उत्तर गोंयांत जाल्यार JP नड्डा दक्षिण गोंयांत जाहीर सभा घेतले. 9 फेब्रुवाराक गृहमंत्री अमित शहा उत्तर गोंयांत जाल्यार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग दक्षिण गोंयांत जाहीर सभा घेतले. आमचे नितीनजी गडकरी उत्तर गोंया भितर सभा करतले आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हे दक्षिणे भितर 2 सभा करतले. एक फातोर्डा, दुसरी नावेली मतदारसंघात. दोन्ही फाल्यां म्हणजे उत्तर गोंया भितर आमचे नितीनजी गडकरी आसतले आनी दक्षिण गोंया भितर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आसतले. 9 तारखेर एकूण उत्तर गोंयांत 2 सभा आनी दक्षिण गोंयांत 2 सभा. उत्तर गोंयांत आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आसतले, होम मिनिस्टर आसतले आनी दक्षिण गोंया भितर डिफेन्स मिनिस्टर आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेस एका राज्यांतल्यान हद्दपार जायत चल्ल्या. दशकांची दशकां ह्या पक्षान कितल्याशाच राज्यांनी बहुमत पळयल्लें ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत आंकडे उस्तिले. गोंयांत 28 वर्सां फाटीं बहुमत मेळिल्लें. UP, बिहार, गुजरातांत 37 वर्सां फाटीं, तामिळनाडूंत 60 वर्सां फाटीं, तेलंगण, झारखंड जल्माक घाले थंय काँग्रेसीक लोक पातेना. काँग्रेसीन विघातक राजकारणाची शीम हुपल्या. प्रधानमंत्र्यान पोस्टमॉर्टम केलो. नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था. करीब 24 साल हो गए. ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था. सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली. गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे. 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया. पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था. करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में. कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात. आखिर में 1985 में
1985 में, करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने प्लीज तमिलनाडु, मैं इसके लिए सहमत हूं। कागज लेके बाद में बोल रहे, अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है, और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। विरोधी पक्ष फुडारी मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन साखळे येवन प्रचार करच्या परस मडगांव मतदारसंघ सांबाळचो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची जाप। बाबू खंय कामतीक मोठो चॅलेंजर। विजयान खंय सोनसोडा आनी कब्रस्तानात बऱ्योच गैर गजाली केल्यात। हे खेप बाबू खंय डेप्युटी, दामू मंत्री। सालसेतीन एक काळ आमी सालसेत मिशन वगैरे वगैरे कार्यक्रम सगळे करताले, बट तेजी म्हाका ही फावटी गरज दिसूंक ना। आमी सालसेत मिशन करूनय बी आमकां वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या पद्दतीचो अनुभव आयलो, बट हे फावटी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की समेस्त सगळे सालसेतीतले लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा। आनी म्हाका विश्वास आसा की सालसेतीत हे फावटी मोठ्या प्रमाणात कमळां फुलतली, कमळ न्ही कमळां फुलतली हाजो म्हाका विश्वास आसा। आनी त्या खातीर हांव समेस्त सालसेतकारांक सांगपाक सोदतां की फुडल्या सरकारान तुमकां 2 मंत्रीपदां मेळूंक शकता। एक उपमुख्यमंत्री पद बाबू आजगांवकर आनी बाब दामू नायक हाका निवडून दियात, तोय ह्या सरकारांत मंत्री आसतलो, हें हांव ठामपणे सांगता। दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय सोनसड्या खातीर कोण जबाबदार? सोनसड्याचेर राजकारण कोणी केलां? कब्रस्तानाचेर राजकारण कोणी केलां? गार्बेजीचेर राजकारण कोणी केलां? बाब दिगंबर कामतीत म्हाका दिसता आपलो मतदारसंघ सांबाळचो। म्हाज्या मतदारसंघात वचून म्हाका आव्हान करपाची गरज ना, आज बाबू आजगांवकारान ताका हालयला। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट। Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. GMCत आता थेरापेटीक प्लाझ्मा एक्सचेंज थेरपी सुरू। ह्या उपचारांक दुयेंतीक गोंया भायर वचचे पडटाले। कोविडांत प्लाझ्मा मिशना वेळार हाडिल्ले 40 लाखांचे मशिनाचो ह्या उपचारांनी आतां उपेग जातलो। मार्चा सावन GMC सुपर स्पेशालिटी कोर्सय सुरू करतात। सोमारा कोविडान आनीक 8 सोंपले। 15 जाण ICUत, चडशे वाशीन घेना आशिल्ले। This is one big achievement for GMC because GMC never had DM courses earlier and MCH courses in this super speciality. So now once we start our super speciality hospital, from March we are going to start these super speciality courses in Goa Medical College. A real great boon for local students and really a great achievement of Government of Goa. That new milestone that we have achieved, therapeutic plasma exchange therapy. Now what is this therapeutic plasma exchange therapy? Now here this is something to purify your blood. I would say in the layman's language, there is something called as dialysis. In dialysis, what we remove are the toxins which are to be excreted by kidney. But
in this particular treatment of therapeutic plasma exchange, we remove the toxins which are responsible for certain serious syndromes called as autoimmune syndromes or autoimmune diseases. Now these apheresis machines we had brought under when there was a mission plasma during our COVID time. Now the same machines can be used for therapeutic plasma exchange. So one machine costing about 40 lakhs we had bought, and they are now put in use for the betterment of these patients. सोमारा कोविडान आनी 8 सोंपले जाल्यार 221 नव्यो केशी रेजिस्टर जाल्यात. पॉझिटिव्हिटी रेट पावलो 7.7%. डीन सांगता ते प्रमाण केशी देंवंक लागल्यात. सध्या 15 पेशंट जीएमसीन आयसीयून आसात. चडशे खंय वाशीन घेवंक नाशिल्ले. About 15 patients in the ICU, and total admissions in super specialties I think 67, and this side we have 34 in medical college, and there is a slow decline now. What is our observation is most of those who are having serious illness are unvaccinated, non-vaccinated patients. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. आप गोंयांत बहुमत घेवन जिखता म्हूण दिल्लीचो वीज मंत्री सत्येंद्र जैनाचो दावो. आपाची भिस्त सायलंट वॉटराचेर खुबशे लोक खंय भितरल्यान सपोर्ट दितात, अंडरग्रावंड काम करतात म्हूण दिल्लीचो जैन उलयला. जैनाक घेवन आपाचो वाळपय बाजारांत जंगी प्रचार. प्रियोळा फोंड्या घरांनी प्रचाराक भोंवलो. सावड्ड्या सभा घेतली. हमारी इस बार बहुमत आएगा और हमारी 22, 25, 28 सीटें करीब आनी चाहिए, और अंडर करंट बहुत ज़्यादा है. मतलब लोग सामने खुल के जितना आ रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा अंडर करंट है. और एक ही बात है कि बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते. कांग्रेस को देख लिया, कांग्रेस सारे लोग देख गए थे, तो सब लोग कह रहे हैं चेंज करें. बरेचसे लोक जे चेंज वाळपय मतदारसंघाचे जे चेंजीस करूंक पळयता, आनी ते चेंजीस करूंक हेज्या लागून पळयता की हांगासरलो जो डेव्हलपमेंट आहा, हांगासरलो जो बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो कांयच जाल्ल्यो ना. हेज्या लागून सगळे लोक फुडें येवन सांगता की आमी हे फावटी चेंजीस करतले. पूण बरेचशे लोक शांतपण आहा. कित्याक सायलंट वोट भरपूर जातले, कारण हांगासरलो जो आमदार आहा, हांगासरलो जो आमदाराची जी स्टायल आहा, आमदाराची जी दादागिरी आहा, तो हांगा लोकांक फटिंगपणां उलयता. फक्त तो डेव्हलपमेंट म्हणजे एकूच समजता की जॉब म्हणजे डेव्हलपमेंट. सत्येंद्र जैन प्रियो फोंड्या घरांनी प्रचाराक भोंवलो. और सबका ये कहना है इस बार तो चेंज करेंगे, इस बार चेंज के लिए वोट देंगे, खाड़ू को वोट देंगे. लोकांक एक नवी पार्टी जाय, आनी आम आदमी कडेन लोक सध्या एक बरी पार्टी जे बरें राजकारण करपाक शकतात आनी बरें प्रशासन दिवपाक शकता अशे तरेन पळयता. हे आमचे दिल्लीचे मिनिस्टर. आपाची सावड्ड्या सभा जाली. दिसता हे कसले डबल इंजिन काय म्हणून. हे डबल इंजिन सध्या म्हाका पळोवपाक गेल्यार ते कपल इंजिन दिसता. कपल इंजिन म्हळ्यार खबर आसा तुमकां, गो बायलांचे सरकार. सोण्या वाडटा तशी लेटरां वाटल्यान सुमार 760 लेटरां जॉबाची सगळी फेक. एव्हरी इलेक्शनाक हांगासर कुडचड्यार म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं आनी कसलें इलेक्शन जावं लेटरां येतात, लोकांक एक आश्वासन दितात, लोकांक एक दिलासो दितात, उपरांत मागीर कांय ना. अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतलो हाय जाल्लो आसा. तो जिसने चोरी की है चोर को कभी वोट मत देना. और चोर की पहचान मैंने बताई है, जो पैसे बांटे वो चोर है. जो भी पार्टी पैसे बांटे ऐसी पार्टी को वोट मत देना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयचे टीएमसीची प्रभारी लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रान सावंत सरकाराच्या कारभाराची खरडपट्टी काढली. गोंय सरकार 24,000 कोटी रिणांत बुडलां. नोकर भरती वेल्यानूय तिणें सावंताच्या सरकाराचेर टिका केली. येता त्यो पार्टी उमेदवारांक घेवन सोपूत घेतात, एफिडेविट मारतात, सगळी खंय ड्रामेबाजी. Every large infrastructure project is stalled. They have taken the debt in Goa has gone up 70% in the last 10 years under the BJP government. The debt in the state today is 24,000 crores. What they are doing now is taking higher interest loans to pay back older loans that are at lower interest. So you're reversing the debt pyramid, which is very, very dangerous for any state. If you see in EDC, who is the head of the EDC? The state president of the BJP, yes or no?
So if you see in the EDC, I was watching a video made by an activist the other day where they had a person whose marks were much lower than the cutoff required for that particular vacancy. But what happened? He was called in person to the EDC, spoken to, and then employed. So every single recruitment that is going on in Goa is not based on vacancy, it is based on how many people they want to influence, and just at the time of election, that's how the vacancies are created. Under what authority can MLAs and ministers give jobs? Thank you for making the people of Goa be so sure today that no matter what they want, they don't want the BJP. So yes, we do have to thank the CM for all of these things. There's no doubt about that. So it makes for good headlines that I'm going to a temple, I'm going to a church, I'm going to a mosque and saying I won't leave. But we've seen what Goa politics are like. If this is the situation, then those 10 Congress MLAs who moved over, were they all godless people? Were they all godless people? Certainly not. They must have belonged to some faith somewhere. So overnight, this kind of, what in Hindi we call dramebazi, what in English we call pure histrionics, it's no good. And that's why the Trinamool is not making its people go through these inane hoops to jump through and prove to people that they're not going to move. After the election in Bengal, not one Trinamool has moved over. Not one. हाणा ACGL कंपनीच्या स्टोर रूमाक उजो लागून बरेंच लुकसाण जालां. राती 1:30 सुमार गजाल. वाळपय, दिवचले, ओल्ड गोवा आनी फोंडेच्यान फायर ब्रिगेडी हाडून उजो आटापा हाडलो. स्टोर रूमात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो म्हूण कंपनीचो मॅनेजमेंट सांगता. लुकसाणीचो अदमास काडप चल्ला. आनी ते इमिडिएटली हांगा आयले आनी तेंच्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन करपाक सुरवात केली. 2-3 वरां लागली तांकां आनी तितके म्हणल्यार आमी हांगा पावले. आमचे सगळे जे मॅनेजर्स आसले ते हांगा आयले आनी आमी तांकां हातभार लायलो एक्सटिंग्विश करपाक. ओके, आतां तो इन्सिडंट घडला तो खंयचे सेक्शन तुमचे? ते बसीचो मटेरियल स्टोर करता पळय त्या सायडीन स्टोराक उजो लागलो. ओके, कितें कॅज्युअलिटीज बीन आसा? ना कॅज्युअलिटी एब्सोल्युटली ना. ओके, अराउंड लॉस कितलो कॅल्क्युलेट केला? लॉस एस्टिमेटेड चालू आसा. आतां काय डिस्क्लोज करूंक शकना बिकॉज मशिनरी बी हें जालें न्ही. तें सगळें चालू आसा, एस्टिमेशन चालू आसा. मे बी विथीन 1 days वील कन्फर्म लॉस. ओके, आनी प्रोडक्शनाचो स्टेटस कसो कितें आसा? प्रोडक्शनाचो चड इफेक्ट जावंक ना. ओन्ली एक 2-3 स्टेशन हें जालें. इमिडिएटली वील रिस्टोर द प्रोडक्शन. एक्झॅक्ट कॉज कितें हो उजो लागपाचो? आमी CCTV फुटेज पळयली. ते शॉर्ट सर्किट क्लियरली दिसता शॉर्ट सर्किट जाल्लें. त्या खातीर हें प्रोपगेट जावन तो स्टोर्साक उजो लागलो. सकाळी 1:38 वाळपय स्टेशनाचेर कॉल आयलो की ACGL फॅक्टरी होंडा 70 हेंच्या स्टोर रुमाक उजो पेटलो म्हणून. आमी इमिडिएटली दोनी वाळपय स्टेशनाचे गाडये टर्न आउट केले. तशेंच ओल्ड गोवा, बिचोले आनी फोंडाच्या इन्फॉर्म केले आनी सगळ्यांनी मेळून जो हांगा उजो स्टोर रुमाक पेटलेलो तो आमी कंप्लिटली आतां एक्सटिंग्विश केल्लो आसा. ओके, टोटल कितल्यो गाडी एंगेज आसल्यो? टोटल वाळपयचे 3, टोटल 6 वयता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप. ह्या खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. नितळसाण राखात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.